I want to ask the Minister, almost 47 lakhsanचे नुस्त्या in 2019-20 लोकां सहाय दिलें. And almost 58 lakhsanचे नुस्त्या 15-16 लोकां सहाय दिलें. हेजे रिकॉर्डार आन्सर येयला. So I want to ask the Minister, हें पळय नुस्त्या सहाय दिलां, ते कितले लोक सॅटिस्फाय जाला बाबा ते नुस्तें खरें सवाय आहा बाजाराकडच्यान आनी कितले नुस्तें एक्चुअली or rather let us see more demand येयला, whether more people are interested. कित्याक नुस्तें म्हणटा सारकें गरजेचें, नुस्तें म्हणटा सारकें गरजेचें. एक नुस्तें जालें बगर एक गोंयकाराक जायना. इट इज अ वेरी स्टेपल फूड. सो आय जस्ट वॉन्ट आस्क अ क्वेश्चन, हें तुगे आतां नुस्तें आहा तें आनी डिमांड येयला तुका, तूं आनी दिवपाक सोदिता, वॉट इज युअर प्लॅन नेक्स्ट? रेट सगळे फातोड्या ठरता होलसेल मार्केटान. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट जाता तितके लोकांक सवाय दिवंक सोदता, पूण एज पर MLA जर हें आहा तशें आमी ती सर्वे केल्ली ना. आनी जशें आमी एक 9 गाडे दिल्या आनी थोडे जे गाड्या आनी रिक्षा दिल्या तितून सबंद गोंयान त्या प्रमाणान पावों शकना सवाय, तेन्ना आमचे अनएम्प्लॉयड जे म्हणटा पळय ते भुरग्यांनी येवप आनी आमची जी स्कीम आहा PMMSY तितून तेंच्यांनी तेजे बेनिफीट घेवन लोकांक ते दिले जायत जाल्यार आनीक बरें पडटलें. सो वी आर ट्रायींग, सबसिडी आहा, एनकरेजूय करता, तेन्ना आमचे कडेन जाय की फायदो घेवन लोकां पर्यंत वचपाचें. स्पीकर सर, हांव कित्याक विचारता, कित्याक हे गाडी जायत कोणें पाक्ट आसताय, दे नो रश फॉर इट. एक रश ना थिंगा घेवपाक. जोतर नुस्त्या सवाय मेळटा थिंग रश आसपाक जाय आसलेली. वॉट आय एम टेलिंग, मुगे रिक्वेस्ट मिनिस्टराक, you have told them, you have told the fish stalls to buy from the wholesale and sell it. You are not checking the price. Price म्हणटा कोण चेक करना, बाबा होलसेलाक कितले प्रायस जाता, होलसेल वाले चेक करतात. What is the department doing to see that wholesale rate has been, kept at a low level so that it is general public have been benefited? आता नुस्तें ऑक्शन जाता 3-4, त्याच वेळा कोण वचून चेक करता, बाबा थिंगा तुगे डिपार्टमेंटाक कितें पावर आहा, आर यू युजींग अ डिस्कशन, यू आर गिविंग सबसिडीज, यू आर गिविंग सो मेनी थिंग्स. विल यू टेक अपॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी, अकॉर्डिंग टू मी रायट नाव जें नुस्तें तूं विकता त्या गाड्याचेर कांय सवाय मेळना, कित्याकू थिंग राश जायना. सवाय मेळ्ळो जाल्यार लूट जाता आसली. सो आतां थिंग लूट जायना. सो मुगे मागणी तुका, आर यू गोईंग टू see that you take control and see that fish is given cheaper? Will you have a system in place for check and balance so that Goinkar gets fish? And that's all. And whether you will have, last question, whether you will increase the gadas and see that more people, more areas are benefited. Direct question. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA सांगता तशें आमी डायरेक्ट चॅक दवरूं शकना, कारण नुस्तें जें येता पळय तें डिफरंट टायप्स आसतलें आनी मेळटा ती कशी कमी जास्त आहा तेजेर डिपेंड आहा. आनी सदांच डेली ती सेम रेट आसूं शकना आनी आसायना. आनी जे ट्रेडर्स आसता ते गोंयस भायले येता, गोंयचे आसता, तेन्ना आमी डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट डायरेक्ट अपकी रेट म्हणून फिक्स करूं शकना. पूण वी आर ट्रायींग की जें नुस्तें होलसेल मार्केटान गावता तें नुस्तें गांवा पर्यंत वचपाक आमी ती फॅसिलिटी करूंक शकता आनी जाय तें फ्रेश दिवंक शकता. पूण वी ट्राय. आतां आमी नवें SGPDA मार्केट बांदता आनी तें बरें जाल्या उपरांत थंय वी आर ट्रायींग सावथ गोवाचें एक ऑफीस थंय करचें म्हणून, आनी तेज्या उपरांत आमची टीम आसल्या उपरांत थंय आमकां थोडो चॅक दवरपाक बरं पडटलो. स्पीकर, one second. लास्ट क्वेश्चन तूं म्हणटा स्पीकर सर, मिनिस्टर म्हणटा आपण ट्राय करता म्हण. ट्राय करतलो ते लोकांक मेळपाना. नुस्त्या गोंया आण विकताय न्ही, नुस्तें गोंया आण विकताय, भायर ट्रेडर येताय गोंया विकतात. Why can't you keep a check and balance on them? Why are you allowing them to do what they want? You are the fisheries minister. Government can play a role, define a role, so that the government gives cheap at a good rate. ट्रॉलरान नुस्तें येता, भायर नुस्तें येता, दोन भाशेन नुस्तें येता. स्पीकर सर, दोन भाशेन नुस्तें येता. नुस्तें ट्रॉलरान येता, भायर सां येता. आतां भायर सां येता त्या नुस्त्याक you can check at the place because they are coming to Goa. You have a right as a fisheries minister. नुस्त्या ट्रॉलरान येता, again you are a fisheries minister.
What steps you are going to take? I want clearly defined because लोकां finally एक गाड्यांचेर नुस्त्याक सवाय मेळपा जाय. बाजारांत एक मेळटा तें सोड. एक गाड्यांचेर 8 गाडी दिलाय तुवें 9 गाडी दिलाय. तेजेर नुस्त्या सवाय मेळपा जाय काय ना? आनी केदो कळटा सवाय मेळटा म्हणून लूट जातली. लोक जातालो त्या गाड्याचेर लोक काय ना त्या गाड्याचेर हांवें कितले गाडी चोयले हांव एक दीस 3-4 गाड्यांचेर फकत चोवपाक गेलो. दोग जाय तीग जाय आनी बाकी मुसाय आतां चोया तुमी कितें करताय तें. स्पीकर सर, जी रेट आसा पळय ट्रेडराची आनी जे नुस्तें मारून हाडटा आमी तांकां स्पेसिफाय रेट दी म्हूण सांगूंक शकना. इट डिपेंड्स ऑन क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी गावता पळय ती. आतां आमच्या हेज्या प्रमाणे तेंच्यांनी होलसेल जी तेंची रेट आसता ट्रेडरांक आमी इम्पोज करूं शकना हीच रेटीन वीक म्हणून. तेन्ना ते जी रेट विकता तेज्या बरोबर 5% एक्स्ट्रा घेवन हे आमच्या गाड्यांनी विकचे म्हणून आमी करता. आनी सेकंड थिंग बिकॉज सर मिनिस्टर करेक्ट करता तो म्हणटा आपणाक विकू जायना. आय एम टेलिंग हिम एनफोर्स ऑथॉरिटी. समबडी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हाव म्हणपा जायना. यू कॅन सी हाव यू हॅव टू डू इट. It is a government. Government has got the authority to decide. I know that rate is not fixed. Everything is not fixed. But something the government should do. नाल्या हलकी जातालें मिनिस्टर आहा फिशरीज डिपार्टमेंट आहा गव्हर्मेंट आहा सगळे आहा बायल येतलो आनी नुस्तें डिसायड करतलो रेटू आनी गोंयकार घेतले इतलें म्हारगू. So I am telling the government, you enforce authority. See that they don't increase the rate. I'll tell you one thing. I'll tell you how this thing operates. Somebody stocks fish when there is no fish. He comes and decides on the rate. Will you keep quiet and watch him do hoarding? It is there. There is so many things that is involved. Will you just sit down quietly and listen? You're the government. Do it. Act on it. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल MLAक सांगूंक सोदतां की जाता तितके बेगीन आनी 1 म्हयनो आसा आमकां नवो सिजन स्टार्ट करपाक. तेजी आयडिया पळय कितें आमी बसून ती रेट फिक्स करूं शकता जावं आमी कशें दिवं शकता. वी वील डिसायड टुगेदर. आनी ताका दिसता आनीकूय 2 MLA कोण वांगडा घेवंक शकता जाल्यार वील हॅव कमिटी एंड सिट इट. स्पीकर सर, ही नुस्त्याची गजाल बरी पोरनी. solution कोण दिना. I would like to propose a solution. I would want the honorable minister to start this pilot project from my constituency because आमगेले खूबशे रांपोणकार आहा. So we would. स्पीकर सर, तो सगळे पायलट प्रोजेक्ट आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन मागता. तो प्रत्येक पायलट प्रोजेक्ट म्हणटा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुरू कर. बरें तुमकां जाय आनी हुंय करात बट द सोल्युशन हेजेर बरीच एक स्टडी केल्ली आहा. द प्रॉब्लम इज जो नुस्त्याकार नुस्तें धोत्ता आनी तो नुस्त्या ट्रेडरा कडेन पावता. कित्याक पावता? तें एक पाटें 2000 तो ट्रेडर विकता पूण तो नुस्त्याकार ताका होल्डिंग कॅपॅसिटी आसना. होल्डिंग कॅपॅसिटी ना म्हणून तो 4-5 वरां ती लागता नुस्त्या धरपाक आनी ती 4-5 वरां आयस मारून तो घेवन येता. तो बाणाल्यांत जेन्ना नुस्तें घेवन येयलो ताका ट्रेडराक विकचो पडटा कित्याक 100-200 पाट्यांची होल्डिंग कॅपॅसिटी ना. आनी ती होल्डिंग कॅपॅसिटी जोरी तरी गव्हर्मेंटान बांदून त्या जाग्यांनी दवरली जाल्यार तो रेंटार ती होल्डिंग कॅपॅसिटीन ते स्टोरेजीन आपली नुस्त्या दवरपाक शकतलो आनी पाट ती पाटी विकपाक शकतलो आनी लोकलांक विकपाक शकतलो. तेन्ना ते पाटें तो ते 300 रुपया 200 रुपया फॉर एक्झाम्पल सुंगटां 200 रुपया प्रॉन्स. तुमकां मंत्र्याक कितें विचारपाचें न्ही. सोल्युशन इज इफ वी कॅन ऑन ट्रायल बेजीस टू मेक शुअर दॅट वॉट आय एम स्पिकींग इज करेक्ट जाल्यार स्टोरेज फॅसिलिटी करपाक जाय. जे जाग्यांनी नुस्त्या वयर हाडटा बाणाले आख्खे आमगेले कोस्टाक आमगे हारवी भाव रांपोण धरून उंच नुस्त्याक हाडटा. सो वी कॅन फिशरीजाचो जागो आसा प्रोपोज करपाक एक स्टोरेज फॅसिलिटी ऑन रेंटल बेजीस. आजकाल फुल्ली इक्विप्ड रेडीमेड हाडून बांदून दवरता. एक पॅसेज आसता मदें लेफ्ट आनी रायट टू कंपार्टमेंट्स आसता. हे प्रोपोज करता हो डिमांड घालता इफ फिशरीज मिनिस्टर्स कॅन approve this and get this facility and then we start for the rest of Goa. This will reduce the price of fish. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA सांगता प्रमाणे आमचे डिपार्टमेंट कोल्ड स्टोरेज बांदपाक सोसायटी जे फॉर्म केले सोसायटीच्या अंडर घेवं येता इंडिविज्युअली घेवं येता. आनी तुमी जे सांगता जे जेट्टी आहा थंयसरूय आमचे सोसायटीक जागोय दिल्लो आहा. तेंचे आयस प्लांटूय हें आसता स्टोरेजूय आहा. सो जे पळय फीश ते ट्रॉलर हें करता फीश करता हें करता तेंच्यांनी थंय घालप आनी टोटल जेट्टी पासून गव्हर्मेंटाचे आहा ती तेंकां हँड ओवर करता आमी. सो आनीक एक्स्ट्रा पळय कोण तशें करूंक शकता जावं खंयची सोसायटी आहा जाल्यार वी आर फंडींग फॉर दोज. No, I am talking specifically about the West Coast fishing.
आय एम नॉट टॉकिंग नाही, अबाउट द नाही. कुटमोंडा जट्टी Okay. See. वेस्ट कोस्टाचे जितले फिशिंग See, बोटी येता government- इवन वास्को येता see, सगळ्याक येता सो gov- तुय जरी तरी धाकटे Zanzibar, कोल्ड स्टोरेजीस बस बांधून बसून दिले ये. जाल्यार इट वूड हेल्प गव्हर्मेंट सबसिडी दिता इंडिविज्युअलाकूय दिता सोसायटीकूय दिता सो हांव कितें म्हणटा की जर अशें कोण आहा तांकां सबसिडी घेवन दी कोल्ड स्टोरेज घेवन दी धाकटो मोठो करून दी आय वूड से दिस इज अ कॅपिटल आउटले इन्व्हेस्टमेंट आम्ही बांधया आणि आम्ही रेंटार दिया धाकटे कंपार्टमेंट हाफ टनाचे विजय बाब, विजय बारीक बाब. मनशान घेवपा जाता. स्पीकर सर गोंयकार नुस्तें खातात बजेटान म्हणिल्लें आहा की फीश करी रायस आमचें स्टेपल डायट जे शाकाहारी लोक आहा तांकां भाजी भायल्यान घेवन हाडून सबसिडायज गोंयांत सप्लाय करता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारूंक सोदतां मुख्यमंत्र्यान एक आमी फिशरीज कॉर्पोरेशन करपाचें आसलें सेम नुस्तें भायल्यान म्हारग घेतले आनी गोंयकारांक सवाय सप्लाय करतले. आमकां मुख्यमंत्र्यान 13 जुलय 2019 उडयले सेशन ऑन आशिल्लें सेशनांत क्वेश्चन आयिल्लो सेशनांत ताणें सांगिल्लें की आपूण हें करता म्हणून आनी 25 जुलय 2019 हें कॉर्पोरेशन भायर उडयलें. हें कॉर्पोरेशन जर केल्लें जाल्यार तुज्यान म्हारग नुस्तें जें रिजनल म्हणटा ते भायले येवन फिक्स करतात म्हणून रेट तांचे कडच्यान घेवं येता आसलें आनी सवाय भितर विकूं येता आसलें. हें नो स्टॉल जे आहा जे मंत्री सजेस्ट करतात नो स्टॉल म्हणटा तें किकोत तातूंत कांय जावचें ना. हाका एक व्हडली एक्सरसायज जाय कित्याक तितलेच लोक नुस्तें खातात शाकाहारी परस चड लोक नुस्तें खावपी गोंयांत आहा. हे मुख्यमंत्री जर मानता जाल्यार ताणें प्रश्न सांगचें विचारा न्ही. फिश कॉर्पोरेशनाची येवजण तुजे तकलेन आसा तूं घेवंक सोदता काय ती तुवें भायर उडयली मुख्यमंत्र्यान उडयल्या म्हणून तुजे तकलेन आहा ती. जे सरकारान पयलीं सांगलेली जाल्यार तेजेर आमी विचार करुया कारण जे हॉर्टिकल्चर आहा हे प्रोडक्टिविटीचे सिस्टम सेपरेट ते तुका खबर कित्याक प्रोडक्टिविटी स्पीकर सर दोनूय पेरिशेबल आयटम्स भाजी पेरिशेबल नुस्तें पेरिशेबल प्रोडक्टिविटी सिस्टम बी तें सांगनाका. लेट इज नॉट गो इन टू बायोलॉजी. स्पीकर सर स्पीकर सर नुस्तें म्हारग घेवप आनी सवाय गोंयकारांक एक घेवप मिनिट, हें तूं करपाक तयार आहा. स्पीकर सर तो म्हणटा तें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर उलयता आमी भाजी सबसिडायज रेटीन हाडून विकता अशें तेजें म्हणणें. भाजयेचो रेट कंट्रोल करपा खातीर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तेन्ना केलें आनी जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट जो बॅर करता आनी भाजी कमी रेटीन विकपाचो प्रयत्न करता. पण आतां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो स्कोप चडांत चड थोडोसो बदलला आनी गोंयकारांचीच भाजी जी आहा पळय न्हू ही विकत घेवपा कडेन गोंयकारांचे ट्रॉलर एक मिनिट कॉर्पोरेशन करून हें घे. एक मिनिट त्या खातीर गोंयकारांचीच भाजी घेवप हाज्या कडेन सरकाराचो कल आसा. मॅक्झिमम प्रमाणांत गोंयकाराची भाजी घेवची हो सुरू आसा. तो म्हणटा म्हणजे हें बी फिशरीज डिपार्टमेंटांनी कॉर्पोरेशन करचें हॉर्टिकल्चरा सारकेंच फिशिकल्चर कॉर्पोरेशन करचें फिशरीज कॉर्पोरेशन करचें. स्पीकर सर म्हाका दिसता आमी ज्यो सगळ्यो स्किमी मत्स्य संपदा पासून बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आहा जर त्यो खरेंच इम्प्लिमेंट केल्यो गोंयांत जाल्यार फीश प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवंक शकता. आनी तें जर फीश प्रोडक्शन गोंयांत खरेंच वाडलें आसत जाल्यार फिशचो रेट जो आहा पळय न्ही हो कंट्रोल इजिली जावपाक शकता. इजिली स्पीकर सर प्रोडक्शन वाडलें म्हणून रेट ऐकून घ्या न्ही. हें जातलो ऐकून घ्या न्ही म्हणजे पयलीं. एक्सपोर्टाक वता पयलीं ऐकून घ्या गोंयकारांक न्ही. खंय मेळटा नुस्तें. म्हाका दिसता एक्सपोर्टाक वता पळय फीश न्ही तें फीश वेगळें आसा. ते दोन तरेचे तरी ताका खबर आसतलें. एक्सपोर्ट करता ते फीश म्हणजे वेगळ्या पद्दती हांव तितूर फीश टायप्स सगळ्या हितूर वचना. हांगासर फीश प्रोसेस करपी एक 5-6 कंपनी कुंकळेंत आसात. कुंकळे आनी तेवटेंतल्यान आसा ते प्रोसेस करून ते एक्सपोर्टूय करतात. डायरेक्ट एक्सपोर्टूय करपी आहा. फीश इम्पोर्टूय जाता. तो म्हणटा तें बरोबर आहा. भायल्या मार्केटांतल्यान फीश गोंयकारांक जाय ते फीश भायल्यानूय बी येता. म्हणल्यार स्पीकर सर म्हाका सांग म्हणजे भाजी सबसिडायज नुस्तें सबसिडायज सगळें सबसिडायज आमी सबका साथ सबका विकास मरे नुस्तेकार नुस्तें खाते मनशाची चिंतना तूं तांदूळ आनी मत मारून हाडला तुमकां निवडून शाकाऱ्यांचीच मतां जाय तुमकां अशें बी आहा. ना आमकां सगळ्यांची मतां जाय. मागीर मतां जाय जाल्यार दी फुकट कशी मतां घेता तांकां सबसिडी दी तांचे बरें कर. सर तो फक्त म्हणजे आतां भाजी सबसिडायज मेळटा तांदूळ सबसिडायज मेळटा सगळें सबसिडायज मेळटा उरला नुस्तें तो तेंय बी सबसिडायज दी म्हणपाक लागला म्हाका दिसता. त्या खातीर म्हाका दिसता प्रोडक्शन वाडोवपाचो विचार करुया. जे एक्चुअल गोंयकार नुस्त्याच्या बिजनेसान आसा तांकां कसो सपोर्ट करपाचो तो पळोवया.
आनी खरोखर जे गोंयकार जे आसा ताका सगळ्यो येवजण्यो दिवपा खातीर तेणी ती हें केज फिशींग सांगतालो त्यो सगळ्या जाणांक जर आमी सपोर्ट केलो आनी कोस्टल बेल्टान रावपी रिवर सायडीन रावपी ह्या पद्दतीत सेल्फ सस्टेन जावया नुस्त्याच्या बाबतींतूय स्वयंपूर्ण जावया आमकां हांगा जितकें नुस्तें जाय पळय न्ही हांगाच जर प्रोडक्शन जावपाक लागलें जाल्यार आमकां निश्चितच तें भायल्यान इम्पोर्ट करचें पडचें ना आनी बरें नुस्तें आनी ताजें नुस्तें आमकां मेळटलें अशें इतकेंच म्हाका दिसता. दिगंबर कामत. चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की सबसिडायज रेटान आमी सप्लाय करतात सगळें भाजी नुस्तें सबसिडायज रेटान सदांच सप्लाय करपा जाय अशें ना. जेन्ना म्हारगाय वाडटा हाजे पयलीं खूब फावटी सरकारान एक्शन घेतलां. म्हारगाय वाडटा रेट वाडटात त्या वेळाचेर सरकाराचें कर्तव्य आसता की लोकांक कितें तरी मिनिमम रेटान मेळपाक जाय. हांगा फिशाचे रेट जेन्ना भरपूर वाडिल्ले तेन्ना ह्या हावसान डिस्कशन जालें. पयलींचो फिशरीज मिनिस्टर आशिल्लो अवेर्तान पुरतात आनी ताणें एक एश्युरन्स दिल्लें की जेटीचेर जे फीश येता ते सर्टन पर्संटेज आमी कंपल्सरी करतले तांकां टू गीव टू द गव्हर्मेंट. त्याच भशेन भायल्यान जे ट्रेडर्स हाडटात दे आर ऑल रजिस्टर्ड विथ द फिशरीज डिपार्टमेंट. तुजो कंट्रोल आहा सगळे ट्रेडर्सांचे तुमी ट्रेडर्सांक रजिस्टर केल्ले आहा तुमचे कडेन एनफोर्स जालो तांकां सांग अमके पर्संटेज तुमी ह्या रेटान दिवपाक जाय. सरकारान हाजे पयलीं केल्लें आसा. नाल्ल 20 रुपये जाल्ले म्हाका याद आहा आनी त्या वेळाचेर सरकारान डायरेक्शन दिलें की कॉस्ट प्रायसाक नाल्ल सप्लाय करपाचें. फेडरेशनांतल्यान आनी मार्केटींग हातूंतल्यान तांणी नाल्ल सप्लाय केले लोकांक कॉस्ट प्रायसाक. तशें कितें केलें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें न्ही. हें कितें हांव तुका कंटिन्युअस हांव 10 वर्सां कर 5 वर्सां कर म्हणना. जेन्ना रेट म्हारग जाता चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की सदांच सबसिडी दिवपाची गरज ना. रेट जेन्ना म्हारग जातात त्या टायमाचेर तुमी हें घेवपा जाय स्टेप सो दॅट यू ऑल्सो डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लेम. जे नाल्लाच्या बाबतींत जावपाक शकता ते नुस्त्याच्या बाबतींत भाजयेच्या बाबतींत जावपाक शकता न्ही. तुजो कंट्रोल आसा न्ही. फिशरीज मिनिस्टर म्हणून फिशरीज डिपार्टमेंटाचो कंट्रोल आहा. ट्रेडर्सांचेर आसा आनी तुगेले ते जेटीचेर कोण माल हाडटा तांचेरय आसा. जेटी तुमची सगळें तुमचें मरे कित्याक भिता तुमी. स्पीकर सर सिनियर ऑनरेबल MLAन सांगल्या प्रमाणे तेंच्यांनी जे सजेस्ट केलां तसो विचार आमी करता. असे विरेश बोरकर. क्वेश्चन नेक्स्ट. एक लास्ट लास्ट पयलू म्हणजे स्पीकर सर जो मिनिस्टरान सांगला की जे भायल्यान आमचे खुबशे नुस्तें येता आनी होलसेल जे मार्केट आसा आतां पयलू म्हणजे आमचे जे लोकल आसा खुबशे लोकल जे नुस्तेकार आसा तांकां होलसेलान वचपाक दिना. ही खूब दुर्दैवाची गजाल आसा. आयज आमचे पासून मतदारसंघान म्हाका विचारता की जे म्युनिसिपालिटी मार्केट जावं जे आमचे होलसेल मार्केट आसा तितून आयज लोकलांक थंय नुस्तें विकूंक दिना. सो हेजेर मिनिस्टरान एक्शन घेवची आनी आमच्या लोकलांक थंय विकपाक दिवचें जे होलसेल मार्केटान आसा ते. आनी ते करून आयज कितें जाता भायरसून नुस्तें येता तें म्हारग वयतलें. आयज आमचे गोंयचे नुस्तेकार ते विकूंक सोदता तांकांच थंय जागे दिना. सो हे जागे मुद्दम दिवचे म्हणून मागणी करता. स्पीकर सर ते जे सांगता मार्केट ते ज्युरिडिक्शन म्युनिसिपालिटीचे आहा. खंयच्या तेच सांगता तुका तूं खंयच्या राव तो खंयच्या म्हणटा ते पयलीं खंयच्याय मार्केट आसा. आतां म्हापसा मार्केट धर जावं आमचे SDPD खंयचेय मार्केट आसा तितून आमच्या लोकलांक दिवपाक जाय प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आनी लोकल जेन्ना आमी संपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना तांकां चान्स दिवपाक जाय. आमदार विरेश तूं कितें कर सांगता. तूं म्हापसा मार्केट पणजे मार्केट काय तुज्या फोंड्या मार्केट खंयच्या मार्केटान आमच्या गोंयकार नुस्तेकाराक बसोंक दिना पळय न्ही ताजी एक्चुअली इट इज ज्युरिडिक्शन ऑफ द म्युनिसिपालिटी. बट तरी सुद्दां तूं बरोवन दी. तूं म्हणटा त्या प्रमाणे एक्चुअली तेंचे सोंपोकर ठरलेले आसात. सोंप्याकार कोण ते ठरलेले आसात. पारंपारीक रित्या तितके बसत आसात. बट तरी सुद्दां म्हणजे नवीन कोण जर नुस्तेकार बसपाक सोदता आसत तो ना तो फोंड्या पणजे मार्केटात ते सांगता. होलसेल मार्केट आसा पळय होलसेल मार्केट एकूच विजयाचे एक होलसेल मार्केट आसा आनी लोकल जी मार्केट आसा आतां कितें आसा होलसेल हाडून थंय विकता. आतां आमी पळयता आसतना म्हापसा मार्केटान सकाळी फुडें होलसेल विकता. नुस्तेकार येवन विकूंक सोदता. बट आयज कितें जालां थंय दादागिरी जाता. आमच्या नुस्तेकारांक विकूंक दिना. पयलू विकताले आतां हाडून थंय विकूंक दिना. आनी आमचे जे फ्रेश नुस्तें आसा तें फ्रेश नुस्तें आयज तांकां मेळना. आयज भायरसून नुस्तें येता. सो हांव मागणी करता की तें नुस्तें विकपाक दिवचें म्हणून आमच्या नुस्तेकारांक जे आयज लोकल नुस्तें आयज ते लॉसान वयता तेंचें नुस्तें पिड्ड्यार जाता. आयक होलसेल गोंयकार नुस्तेकार जो आहा पळय न्ही बस तो सुद्दां तेकाय विकपाक थंयसर मेळटा. फॉर एग्जाम्पल बेतीन 90% काय 95% हे एक गोंयकार नुस्तेकार जे आपलें नुस्तें हाडटा आनी बेतींतल्या होलसेल मार्केटांतल्यान विकता. ऑलमोस्ट 95%. हार्डली एखादो दुसरो कोणी भायलो आसत.
मडगांवांतल्या ज्या मार्केटान जे आहा पळय न्ही म्हणजे फातोर्डा विजयाच्या थंय जे आहा मार्केट पळय न्ही थंयसर भायले येता आनी गोंयचे येता बट दोगांयकूय हेडे तेंचे कोण फर्स्ट कम फर्स्ट बेसीसच्यो ज्यो गाडयो भितर येता त्या प्रमाणे प्रिफरन्स मेळटा कोणाकूच विकूंक मेळना अशें ना थोडोसो उशीर लागलो सुद्दां जाल्यार विकपाक मेळटा 3 सुरू जाता दिसता विजय सांगता तो बरोबर मरे 7 पर्यंत सगळें विकून सोंपता त्या खातीर अशें कोणाकूच तें विकूंक मेळना असो अर्थ ना सगळ्यांक मेळटा बेतीम मार्केट स्पिकर एकूच मिनीट बेतीम मार्केट जे सांगले पळय ते थंयचे एसोसिएशन आसा तेच विकता आनी हांव उलयतां ते म्हणजे आमचे लोकल जे बारीक नुस्तेकार आसा जे बारीक पोनोय येता जाल्यार व्हडी घेवन येता बारीक नुस्तेकार आसा ते नुस्तें हाडून विकूंक सोदता तांकां प्रोविजन करचें म्हूण मागता बारीक नुस्तेकार तो जे म्हणटा पळय न्ही ताका खंय विकूंक जाय ते बारीक नुस्तेकार होलसेलान विकीत ना भायलें नुस्तें जेटीर विकूं शकना हां आनी जेटीर म्हणिना हांव मार्केट तुजे अजूनय कोण जर नुस्तेकार आसा कोणाचे उरल्यार तूं नांवां दी हांव मिनिस्टराकूय सांगता तूं लिस्ट घेवपाक लायता, ताका जागो घेवपाक दिवया लायता. विकपाक. चल बेतीनूय दिता आमी तो पळय जालें